करता। बापा, हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारान फावो कर म्हूण आमी मागता। तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या वागेवन बापाच्या, पिटर पाऊल सल्लान आमच्या गोवळे बापाच्या संगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मान्यारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर। तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे। काणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय। आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसारांक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे। थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा। क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय। त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना। आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मोनांदन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया। आमच्या बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार। सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार। दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी। सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान तेरांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले आमकां वाटय। सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ। तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक। सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो। एकामेकाक शांती दिवया। ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती। या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाबली आमी सर्व सुभागी। सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आपोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली। भावांनो आनी भयणींनो, आतां पवित्र कुमगार सेवचो हो वेळ म्हणयारी क्रिस्ताची कूड म्हणटा आसतना आमेन म्हूण व्हडल्यान भावार्थाची जाप दिया। आनी गवडी कारणाक लागून आज जिबेरस कुमगार तुमी सेवचो। प्रितीय सहोदर सहोदरी रे, ಈಗ
ಪರಮಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕುಂಗಾರ ಚಂಗೀತ್ 508 పేజ్ నంబర్ 8 సిరిగించే ఖండిత జేజుసుమి. సిరిగించే ఖండిత జేజుసుమి मोगान स्वीकार कर्या दाता आमी मुक्तिंता कामी सेव्या शांतिंता जावी सल्या शुभवार्ता प्रसारुया हिंता सोजामची येव्या ये आमच्या काळजांत जेजू आसा. ह्या परबेचे निमाणे वीस भेटोवंक आनी देवाक अर्गां दिवंक व्हरतें भाग आमकां फावो केल्ल्या जेजूक आमी काळजांत तावन अर्गां दिवया. तुमची जबाब अर्गां तुका सोम्या जेजू. ह्या महापरबेचे 4 दीस भक्तीन संभ्रमाक आमकां कुमो केल्ल्या खातीर हे मीस भेटोवंक तुजी कृपा आमकां दिल्ल्या खातीर
आमची मागणी आयकल्ल्या खातीर तुझ्या उतरांनी आमची मोत दोशी केल्ल्या खातीर तुझ्या कुडी रक्तान आमकां पोसुल्ल्या खातीर बरें कुटाम आमकां दिल्ल्या खातीर सांजुजे वास बापाक आमचो पात्रोन जावन दिल्ल्या खातीर तुवें केल्ल्या सर उपकारां खातीर उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अथीर वस्तूमध्ये आमी जियेताना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळतेल्या देण्याक लब्धोंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळो म्हण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. संभ्रमाचो विशेष आशिर्वाद जोडच्याक आमच्या तकले आमी बागोवया. देवाचो एकलो सुपूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या परसळान सर पदवेदार आनी काकुळदार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. ह्या जिवितांत तो तुमकां बाबार्थांत थीर बरो शांत संतोशी आनी प्रिती मोगांत उर्बेस्त आनी सुटसुटीत करूं. आमचो सोडवणदार मनशा साहेब घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यात तशेंच महिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासणीक जिविताचें इनाम दिवं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे पडोखा. एक घडी बसयां. सांजुजे वास बापाक समर्पण दिलें हे दिसाचें अधिकृत पुनशेत आनी अपुनशेताची वार्षिक महापरब आनी 4थो दीस आज हे निमाणें मीस. सांजुजे वास बापाक आमचो पात्रून जावन फोव केल्याक धन्य देवाक आमी दिन वाचताव. आनी आज ह्या परबेचे निमाणें बेस भेटोवंक जाय म्हूण सांगून आमचो विगार जेराल मॉन्सिन्जो मॅक्सिम लॉरेन्स नोरोना हांचे लागीं विनंती केल्या वेळार तांणी जायत म्हूण सांगून ते आज आमचे संगता वेळार हांगासर हजर जाल्यात. मानाच्यो वाती तांणी दिल्यो आनी उपरांत हे मीस भेटोवन हापुरब्याचो प्रसंग तांणी दिलो. तुमच्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. तांच्या वावरांत तांकां सर्व बरें आमी मागया. आमी सांगाती आनी सांगातच म्हजे ते इश्ट आनी केन्नाय ते ह्या पुनशेता विशयांत बरें चिंता बरें उलयतात आनी ह्या बराबर आज तांची मोगाची सेवा तांणी हांगासर दिल्या. तुमच्या नांवी परत तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगातास हांगासर म्हज्या फाटल्यान आसात म्हजेच विगार पुत्तूर बांडूर पिरगजीचे विगार मोनादीक बाप प्रशांत. तांच्याय ह्या मोगाच्या भेटवणेक देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांचे दियकोनी हांगासर आयल्यात आनी सांगातास भेटवणी केल्या सर्व याजकांकी हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. अपुरब्याचें क्वायर दिल्ल्या मळीपो क्वायर मंडळीक देव बरें करूं म्हणटा आसतना ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भागीदार जाल्ल्या तुमकां सगळ्यांकी फेस्ताचे उल्हास हांव फाटयतां. देव बरें करूं म्हूण सांगता. दिसा उपरांत तुमी सगळ्यांनी मोगाच्या जेवणांत वांटेली जायजे म्हूण तुमकां सगळ्यांकी मोगाचें आपोवणें हांव दितां. हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयल्ल्या बाप आमच्या दिसाचे विगार जेराल मॉन्सिन्जो मॅक्सिम नोरोना हांकां मोगाचो गुर्त जावन एक फुलांचो तुरो आनी एक उगडासाची एक खाणीक आमी दिता ती तांणी मोगान स्विकार करी जे म्हूण हांव विनंती करतां. फाल्यां नितळ्याचो दीस फाल्यां सकाळीं 8:30 वरांचेर रेखा वाड्यातावन वेंचून काडिल्ल्या 5 जाणांनी
त्यांच्या गुरकारा सोबे येवन सकाळी 8:30 वरां थावन हो नितळे सो वावर आमी करचो 10 वरां भितर हो नितळे सो वावर जातलो. येवन सो आयतार सोम्याक अर्गां दिवचो दीस. सकयल्या इगर्जेंत सकाळी 7:30 वरांचेर एक मीस आसतली. हे मीस कोणाक हांगासर येवंक जायना तांकां मात्रे. आनी उपरांत 10:30 वरांचेर संभ्रामीक अर्गां दिवचें मीस हांगासर पुन शेतान जातलें. आनी तें मीस जाल्या उपरांत आमी ह्या पेस्ताचें एक मोला मापणी करतले. आनी उपरांत सगळ्या पिर्गस कुटुंबाक मोगाचें जेवण हांगासर पुन शेतांत आसतलें. त्या खातीर परत हांव उलास करतां. फाल्यां सोमारा दीस सकाळी 8:30 वरां नितळेचो वावर आमी वाड्याल्या कारस करचो. सोडून 10 वरांचेर हो वावर जाता. आनी उपरांत सर्वांनी हांगासर येवन आमी कॉफी फळारांत वांटेली जावचें. आनी येवच्या आयतारा 7:30 वरांचेर एक मीस सकयल्या इगर्जेंत कोणाक हांगासर येवंक जायना तांकां. आनी उपरांत 10:30 वरांचेर संभ्रामीक अर्गां दिवचें मीस पूण शेतांत. तें जाल्या उपरांत मोला मापणी आनी उपरांत पिर्गस कुटुंबाक सांगाता हांगासर जेवण. आतां बाब मोन्सिंजोराक आमी एक ल्हानसो सन्मान करता. देव बरें करूं. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हे फेस्त भोव अर्था बरीत रितीन जायचे जाल्यार हांगासर मस्त मांडावळ घालीचे जाल्यार ताका बरी तकली आटयचे पडटा. ही पुरा मांडावळ वेवस्थीत रितीन शिस्तेन करूंक मुखेलपण घेतिल्ल्या ह्या पुनशेताचो निर्देशक मानदीक बाब बेंजामीन पिंटो आनी तशेंच तांचो सहाय्यक बाब शॉन रॉड्रिगस तांकां आमी फेस्ताचे उल्हास पाठयता. मात न्ही तांकां अभिनंदन पाठयता. ताळयो पेटोवन तांकां आमी उल्हास पाठोवया. तांच्या पासत तांच्या मिसां पासत आमी मागया. कळोवणी आतां निमाणें गीत जाता आसतना ताचे पयलें पिडेस्तां खातीर मागणें आनी तुमच्या निमाणें गीत जाता आसतना तुमच्या माथ्यार हात दवरून आमी मागणें करता. उपरांत तुमी हांगासर समुदाया भवनांत जेवणाक वेचें. येवच्या वर्साय तुमकां आनी सर आमच्या भाव भयणीक फेस्ताचें आपोवणें आतांच आमी दिता. डिसेंबर म्हयन्याच्या 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 ही डेट उडासान दवरा. आनी एकल्यान आनी एकल्याक आपण आणयचे. हे दिएसेजीचे अधिकृत पुनशेत आनी हाची खबर तुमी प्रगट करीचे आनी सगळ्यांक सांगाचे. एकपोटीपणी हांगासर येवन फेस्ताच्या वेळार एरवडा येतात पूण फेस्ताच्या वेळार एकपोटीपणी हांगासर येवन हांगासर सांजो देवास बापाचें विशेष मजत आनी देवा बापाचें आशिर्वाद संतोष समाधान घेवन वचा जाय म्हूण आमची खालती विनंती आसा. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं आनी परत फेस्ताचे शुभाशय. उबी रावा. माथ्यार तुमच्या हात दवरून जाल्या उपरांत सर्वांनी वयर आमचो पेस्ताचो बावटो आमी उबारलो आसा. तो देवची एक ल्हानशी सेरेमनी आसा. तांचो भागीदार जायचे आनी उपरांत जेवणांत सगळ्यांनी तुमी वांटेली जावचे. सम्याचे नामी आमचो आदार. सम्या दयेन आयक म्हजे मागणें. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्व दयाळायेन आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा, तुजी गुणगची सकत पिडेस्त कुडीक लाभोवन कोस्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन विविध पिडेनी कश्टातेल्यांचेर तुजे दयाल दिश्ट घाल. तांचे मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या भक्ता सांजुजे वासाचे मजतीन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगा तांणी तुज्या सांगातपणांत जोडलो दैवीक अनुभव सासणाचें जिवीत जोडूंक तांकां आदार जावं. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. गीत गावन
सुसेवक बापा आमच्या शारोती सारखा आम्हापासून मोकळ बघता विनंती करतो सदा अपोस्तल श्रीलंकाचो शिस्तरानी जेजूचो राखणो तो मोरी पवित्र जेसो सासो भावांकाचो नमन सुसेवक बापा आमच्या